साचे कुरेन आमकां आमच्या दिसनातली बापाचे पिताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सतमानता देवापासून तारा पृथ्वीच्या रुसणारा आणि जेजू क्रिस्ता ताचे एकल्याच पिता आमच्या सुम्या तो पवित्र आत्म्यावर बी गोर समवलो वार मरेता जल्मलो पांच पिलाता काल ताणें कोस सुसलेत ताका कुत्सात जोडलो तो मेलो आनी ताका निकी पिलो तो मेल्ल्या मदें देवलो तिसऱ्या दिसा मेलेल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गात चडलो चोर पोरयेदा देवा बापाच्या उजव्याक बसला तुवें तांची आनी मेल्ल्यांची मुन्सिबी करूंक येतलो. सतमानता पवित्र आत्म्याक कातोलीक सभेक भक्तांचो एकठांय पातकाचे भक्षणे कुडीचें जेवणपण सासणाचें जिवीत आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवचें कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायसाचो आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां दायलींक पडोंक दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निबार. नमान मरिये कृपेन बोलेले सर्वेस्पो जतय साव उस्त्रा मदें तूं सदो आनी सदोचो पूज जेजू भाग्यवंती मरे देवाची माये बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलेले सर्वेस्पो जतय साव उस्त्रा मदें तूं सदो आनी सदोचो पूज जेजू भाग्यवंती मरे देवाची माये बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलेले सर्वेस्पो जतय साव उस्त्रा मदें तूं सदो आनी सदोचो पूज जेजू भाग्यवंती मरे देवाची माये बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. नियाडे आयच्या दिसा 5 मिस्टर सायबीनमाईच्या संतोसाचे पयलो मिस्टर गोडव्या गाबऱ्यान आंकवार मरे खबर दिलोय देवाचो पूत तिचे कुसवीत येतलो म्हूण आनी देवस्पून ताचे कृपेन ती गोरबेस जाली. ह्या मिस्टरांत आमी मागुया आमच्या काजारी जोडप्यांनी काजारा दिसा दिल्ली भास विस्वाशीपणान सांबाळूंक देवाचो आदार ह्या तेसांतल्यान आमी मागुया. आमचे बाप्पा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायसाचो आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां टालनीक पडोंक दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निबार. नमान मरिये कृपेन बोलेले सर्वेस्पो जतय साव उस्त्रा मदें तूं सदो आनी सदोचो पूज जेजू भाग्यवंती मरे देवाची माये आमी बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलेले सर्वेस्पो जतय साव उस्त्रा मदें तूं सदो आनी सदोचो पूज जेजू भाग्यवंती मरे देवाची माये आमी बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलेले सर्वेस्पो जतय साव उस्त्रा मदें तूं सदो आनी सदोचो पूज जेजू भाग्यवंती मरे देवाची माये आमी बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलेले सर्वेस्पो जतय साव उस्त्रा मदें तूं सदो आनी सदोचो पूज जेजू भाग्यवंती मरे देवाची माये आमी बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलेले सर्वेस्पो जतय साव उस्त्रा मदें तूं सदो आनी सदोचो पूज जेजू भाग्यवंती मरे देवाची माये आमी बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलेले सर्वेस्पो जतय साव उस्त्रा मदें तूं सदो आनी सदोचो पूज जेजू भाग्यवंती मरे देवाची माये आमी बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलेले सर्वेस्पो जतय साव उस्त्रा मदें तूं सदो आनी सदोचो पूज जेजू भाग्यवंती मरे देवाची माये आमी बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलेले सर्वेस्पो जतय साव उस्त्रा मदें तूं सदो आनी सदोचो पूज जेजू भाग्यवंती मरे देवाची माये आमी बापया खातीर विनंती कर
आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस पोच त्यांचा वस्त्रामध्ये तू सदो आणि सदोचा पूजेचो. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा बापिया खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस पोच त्यांचा वस्त्रामध्ये तू सदो आणि सदोचा पूजेचो. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा बापिया खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या आधी आता आणि सदा सदा काल आमेन. दुसरा मिस्टर अंकवार मरी गोरबेस असताना संत इजबेल आपले मावशे बहिणीक भेटून गेली आणि तिचे ताई रावली 3 महिने व्हड संतोष पगलो अंकवार मरी या मिस्टरांत आम्ही मागूया. जायत्या कुटुंबांनी गोप आयल्यामध्ये शांती ना जेजून दिलेली शांती तांकां या मिस्टरांतल्यान मागुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझे गोशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडलो आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता जशी आमची पातकां बगस आनी आमकां तायणेन पडोवंक दिवं नाकाय पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस पोचेट आसा उस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोचा पूजेचो. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस पोचेट आसा उस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोचा पूजेचो. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस पोचेट आसा उस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोचा पूजेचो. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस पोचेट आसा उस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोचा पूजेचो. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस पोचेट आसा उस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोचा पूजेचो. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस पोचेट आसा उस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोचा पूजेचो. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस पोचेट आसा उस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोचा पूजेचो. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस पोचेट आसा उस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोचा पूजेचो. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस पोचेट आसा उस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोचा पूजेचो. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस पोचेट आसा उस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोचा पूजेचो. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. म्हणजे आणि आराम कायम करायच्या राज्यातले आणि उत्सर्गात सगळ्यांक करून स्वर्ग राज झालेल्या. तिसरो मिस्टर अंकवार मुरेन बाळका जेजूक बसून जाली पहिल्या शहरात कोरवाच्या गोट्यात मोनसातीमध्ये व्हड संतोष पगलो अंकवार मुरेक या मिस्टरांत आमी मागुया. आवय बापायन आपल्या भुरग्याक मोगान समजूंक आनी भुरग्यांनी आपल्या आवय बापायक समजूंक मागुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो गिराय आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस
आनी आमकां आटालनीक पडोंक दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निबार Aman Maria, कृपेन भरलेले, सर्वेस पौचे तांसा, दुसऱ्यामध्ये तुझं आणि सदोचा पुचेचो. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन Aman Maria, कृपेन भरलेले, सर्वेस पौचे तांसा, दुसऱ्यामध्ये तुझं आणि सदोचा पुचेचो. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन Aman Maria, कृपेन भरलेले, सर्वेस पौचे तांसा, दुसऱ्यामध्ये तुझं आणि सदोचा पुचेचो. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन Aman Maria, कृपेन भरलेले, सर्वेस पौचे तांसा, दुसऱ्यामध्ये तुझं आणि सदोचा पुचेचो. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन Aman Maria, कृपेन भरलेले, सर्वेस पौचे तांसा, दुसऱ्यामध्ये तुझं आणि सदोचा पुचेचो. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन Aman Maria, कृपेन भरलेले, सर्वेस पौचे तांसा, दुसऱ्यामध्ये तुझं आणि सदोचा पुचेचो. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन Aman Maria, कृपेन भरलेले, सर्वेस पौचे तांसा, दुसऱ्यामध्ये तुझं आणि सदोचा पुचेचो. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन Aman Maria, कृपेन भरलेले, सर्वेस पौचे तांसा, दुसऱ्यामध्ये तुझं आणि सदोचा पुचेचो. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन Aman Maria, कृपेन भरलेले, सर्वेस पौचे तांसा, दुसऱ्यामध्ये तुझं आणि सदोचा पुचेचो. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन Aman Maria, कृपेन भरलेले, सर्वेस पौचे तांसा, दुसऱ्यामध्ये तुझं आणि सदोचा पुचेचो. भाग्यवंती मरे देवाचे माये बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या आदी आता आनी सदा सदा काल आमेन मुझे कसम खाने रम कायम घरातल्या ज्यातल्याने सगळ्यात करून जो तो मिस्टेरांक वार मरेन बाळका जिजूक पेलो आनी भेटयलो देव ते प्लांत आनी दिलो ताका आसा सिमावच्या हातान ओड संतोष पगलोंक वार मरेक ह्या मिस्तेरांत आमी मागया जायत्या काजारी गो बायलांक आजून भुरग्याचे देणे ना तांकां बेगीनूच तांचो कुस्को सुफळ जावंक ह्या मिस्तेरांत आमी मागुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राय आमकां येवं तुझे कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिराय जायचो आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळमेन पडोवंक दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निबार. नमान मेरे कृपेन बोलेले सर्वेस पहुंचे टाइसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोचा पुचेचू भगवंती मरे देवाचे माये बापापल्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मेरे कृपेन बोलेले सर्वेस पहुंचे टाइसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोचा पुचेचू भगवंती मरे देवाचे माये बापापल्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मेरे कृपेन बोलेले सर्वेस पहुंचे टाइसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोचा पुचेचू भगवंती मरे देवाचे माये बापापल्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मेरे कृपेन बोलेले सर्वेस पहुंचे टाइसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोचा पुचेचू भगवंती मरे देवाचे माये बापापल्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मेरे कृपेन बोलेले सर्वेस पहुंचे टाइसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोचा पुचेचू भगवंती मरे देवाचे माये बापापल्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मेरे कृपेन बोलेले सर्वेस पहुंचे टाइसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोचा पुचेचू भगवंती मरे देवाचे माये बापापल्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मेरे कृपेन बोलेले सर्वेस पहुंचे टाइसा
उस्तरामध्ये तू सदो आणि सदोचो आपू जेजू भगवंती मरे देवाचे माये पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलेले सर्वेस पोचेटायसा उस्तरामध्ये तू सदो आणि सदोचो आपू जेजू भगवंती मरे देवाचे माये पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलेले सर्वेस पोचेटायसा उस्तरामध्ये तू सदो आणि सदोचो आपू जेजू भगवंती मरे देवाचे माये पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलेले सर्वेस पोचेटायसा उस्तरामध्ये तू सदो आणि सदोचो आपू जेजू भगवंती मरे देवाचे माये पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां काल आमेन. म्हणजे संतानेराम कायम करायच्या पांचवा मिस्टर पोरबेच्या दिसा सांडलेल्या उपरांत 3 दिसांनी पाडूक जेजू मेवलो देव तेंपलार व्हड संतोष भोगलांक वार मरे ह्या मिस्टरांत आमी पाप साहेबाच्या इतिहासां पासत मागुया. आमचे बाप्पा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आमकां दी आणि आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आणि आमकां टालनेक पडोवंक दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निबार. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस पोचेतायसा उस्तरामध्ये तू सदो आणि सदोचो आपू जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमच्या पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस पोचेतायसा उस्तरामध्ये तू सदो आणि सदोचो आपू जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमच्या पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस पोचेतायसा उस्तरामध्ये तू सदो आणि सदोचो आपू जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमच्या पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस पोचेतायसा उस्तरामध्ये तू सदो आणि सदोचो आपू जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमच्या पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस पोचेतायसा उस्तरामध्ये तू सदो आणि सदोचो आपू जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमच्या पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस पोचेतायसा उस्तरामध्ये तू सदो आणि सदोचो आपू जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमच्या पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस पोचेतायसा उस्तरामध्ये तू सदो आणि सदोचो आपू जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमच्या पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस पोचेतायसा उस्तरामध्ये तू सदो आणि सदोचो आपू जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमच्या पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस पोचेतायसा उस्तरामध्ये तू सदो आणि सदोचो आपू जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमच्या पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस पोचेतायसा उस्तरामध्ये तू सदो आणि सदोचो आपू जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमच्या पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां काल आमेन. संतानेराम कायम करायच्या सगळ्यांक करून चड करून चालल्या अमारणे गगतीचे माये तुझे आमचे जिवीत अमृत आणि वनवास बेपदेशी वेची बळकात दुखाच्या दुखाच्या संस्कार सोडून करून माये तुका प्रार्थना आमचे दर्शनादिनी आमची गगतीची न दरगार कोणकडे अंधलो बाकवार मरे आपले सोपरान सोपचे सोमका दाखय भगवंत देवाचे माये आमची खातीर माग जेजून बसायला ते आमकां पावजाच्या
प्रिय देवा जगल्या आसपुतान आपल्या जिविता मरणात जिवंतपणा वरवीं आमकां सासणाच्या सुखाचो मुकुट सोडलो. भाग्यवंती आंकवार मरेचे बोपोळचाचे विस्तार आमी नियाळ्यात. तांणी तातून आटापलेले आसात ताचे आमी देख घेवशी आनी पासयलेले आसात ते आमकां मेळोंक बी म्हण मागता. त्या समच्या सुमिया जेजू क्रिस्तावरी अशें जावं. देवाचा दार सदां काला समचेताय अशें जावं. मिसाक सुरवात दिवंक सगळीं उबी रावया आनी गायन घेवया ए देवाचे वेदी सोरी. Watching
बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या देवा बापाचे आणि आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सवे असो. प्रितीच्या भावा भयणानो, स्तोतकार अशें म्हणटा, जो तुजें घर सर्वेस्पोत देव बांदिना जाल्यार बांदपेल्लो वावर फुकोड आनी निर्फळ. जो देव मोग तोच ओरोम आनी शेवट लग्नीक कुटुंबीक जिविताचो. लग्न संस्कारांतल्यान घोव बायलेक देव एकामेकाचो मोग करूंक, मोग घेवंक आनी मोग दिवंक आपोवणें दिता. असले मोगाचें जिवीत जिवंक तांकां लग्नीक मोगाच्या 4 गुणांची गरज. मोग पुरायेन मनशा सोयंबाचो, फुली ह्युमन, पूर्णतायेन केल्लो, टोटल. मोरोपर्यान विस्वासीपणाचो, फेथफूल, आनी फुलवंत, फ्रुटफूल. लग्नीक जिवितांत तशेंच आमी सगल्यांनी आमच्या कुटुंबीक जिवितांत असल्याच मोगाची साक्षीदारां जावंक ह्या मिसांत कृपा मागुया. आनी पवित्रीत आमकां सगल्यांक फायद्याची जावं. आचे रितीन आमी वांटो घेता आसतना आमी सगलीं देवा मुखार किरकोळ पातकी म्हूण ओळखुया. पवित्र पुस्तक. ही म्हजी उतरां आयकता आनी ताचे पोरमोणे चलता. तो घर खोडपार बांदलोल्या एका शाण्या मनशा सारको. मॅथ्यू 7:24. मागणें क्रिस्ती जिणेची बुनयाद. मागण्यांतल्यान घोराबो फोळवंत आनी बोलादीक जाता. देवाचें उतर मनशाचे जिणेंत देवाचो आनी पेल्याचो मोग करूंक उत्तेजन दिता. असलें मन आमच्या घोराब्यांनी आमी निर्माण करूंक ना. देवाच्या उतरांतल्यान व्हांवतोली मोगाची शिकवण आमी आपणावंक ना. आमकां बोगूस. सोम्या काकुटकर. काळीज. तुजो मोग कोत्ताय तसो तुज्या पेल्याचो कर. रोमन्स 13:10. पेल्याच्या मोगान दुर्बळ मनीस गिरेस्त अशें बागयोंत आगोस्तीन म्हणटा. मोग बरेपणाची गांठ. आमचें खरें क्रिस्ती जिवीत पेल्या सोवें आदारलोले वागणुकेंतल्यान दिसून येता. जायते पावट पेल्या सोवें हांव क्रिस्त पळोवंक विसरलां. वायट उतरां, दुस्मानकाय, राग असले संबंदांत देवाच्यो आज्ञा मोडल्यात. मोगाचे पूल बांदचे बदले रागाचीं दुर्गां बांदल्यांत. आमकां बोगूस. क्रिस्ता काकुटकर. देवाचें चित्र. इस्रायला आयक. सर्वेस्पोर आमचो देव एकलो सर्वेस्पोर. दुसरी समर्थ 6:4. जो कुटुंब देवाची समर्थ पाळटा तो कुटुंब जैतिवंत जाता. कारण दर एका कुटुंबाचो रोसणार आनी सांबाळणार देव. आमच्या कुटुंबांनी आयज देवाची बोजवण
उणी जाल्या, वेगवेगळ्या वस्तून आमचे देव केल्यात. आयच्या काळा वेल्या फोटकिऱ्या प्रवाद्या लागीं धांवल्या आमकां बोगोस. सोम्या काकुतकर, सोम्या काकुतकर, सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां बोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. आजचे नोवेन बरयता देवाक दिन पासून ग्रेगरी आनी हेलन डिसोजा तांचे पासून हे भेटेंत आमी मागता. आजची मानवर समर्था विठ्ठलदास मायदे दिवस आनी सांत लॉरेन्स योदोरी समुदाय ह्या समुदायांतल्या सगल्या भावा भयणांक सगल्या कुटुंबांक देवाच्या आदीन आमी करता. सगल्यांचेर किरीत आशिर्वाद पडूंक आमी मागता. तशेंच लग्न जाल्ल्या सगल्या जोडप्यांक एक एक कुटुंबाक आमी देवाक उबारता. सर्वेस्पर आमच्या बापा, तुज्या पुता जेजूक तुवें पुनर्जीवन केलोय आनी मनशा कुळाचो फुडारी आनी सडवंडार जावंक नेमलोय. सर्व रचने बरोबर ताका वाखाणून ताचे कडचे पातकाचे बोगसणे आनी देवीक जिवीत घेवन उपकारी काळजान मरोपर्यंत ताचो पाटलाव करूंक आनी ताच्या मोगान आमच्या भावा भयणीचे चाकरेक लागूंक आमकां कृपा दी. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी रात चोरिता देवा सासणाच्या सासणाक. आमेन. बागयोन सुवांचे पयले चिटी वेले वाचप. म्हज्या ओपुरबायेच्या भुरग्यांनो, एकामेकाचो मोग करुया, कित्याक मोग म्हणल्यार देवा कडचोच आनी जो कोण मोग कोत्ता तो देवा थावन जल्मला आनी देवाक वळखता. जो कोण मोग करिना ताका देवाची ओळख मेळोंक ना, कित्याक देव म्हणल्यार मोगूच. आपल्या एकल्याच पुता वरवीं आमकां जिवीत मेळचे खातीर देवान ताका संवसारांत धाडलो. हातूंत देव आमचो मोग कोत्ता म्हूण उगडापें जालें. हांव मोग म्हणटा तो हो. आमी देवाचो मोग केला तो न्हय, पूण ताणें आमचो मोग केला तो. आमची पातकां नाटक करूंक बोली कसो आपल्या पुताक धाडून मोग दाखयलो तो. म्हज्या प्रितीच्या भुरग्यांनो, देवान जर आमचो इतलो मोग केलो, आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय. देवाक कोणेच कधीच पळोवंक ना, पूण आमी एकामेकाचो मोग केलो जाल्यार देव आमचे सवें जियेता आनी ताचो मोग आमचे सवें संपूर्णायेक पावला. देवाचें उतर हें. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्पर सगलोच कोनवाळो आनी माये मोग. सगलीं म्हणुया, सर्वेस्पर सगलोच कोनवाळो आनी माये मोग. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणणी कर. सगळ्या मनान, काळजान आनी सोक्तीन ताच्या पवित्र नांवाची वाखाणणी कर. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणणी कर
आनी ताचे उपकार कधीच विसरूं नाका. जबाब: सर्वेस्पोर सगलोच कोनवाळो आनी माई मोग. सर्वेस्पोर कोनवाळो आनी माई मोगाचो ताचो राग सोटकोन पेटोना. ताचे काळीज काकुतीचो थेवो. जसो बापूय आपल्या भुरग्यांक कोणवाळायेन वेंगवयता तसोच सर्वेस्पोर आपली भोक्ती करतल्यांची दोया दोत्ता. जबाब: सर्वेस्पोर सगलोच कोनवाळो आनी माये मोग. पूण आपली भोक्ती करतल्या थंय सर्वेस्पोराचो मोग तोखता सासना थावन सासनाक आनी ताचो कोरा सांबाळटल्या थंय आनी ताच्यो आज्ञा उगडासान पाळटल्या थंय ताची दोया मोया पिणकेचे पिणकेन. जबाब: सर्वेस्पोर सगलोच कोनवाळो आनी माये मोग. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Soy sobespora, soy sobespora, soy sobespora, soy sobespora, soy sobespora, soy sobespora, देव म्हणल्यार मोगूच. देवान जोर आमचो इतलो मोग केलो आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय. Soy sobespora, soy sobespora, soy sobespora, soy sobespora, soy sobespora, soy sobespora, सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. जुआं पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, म्हजी आज्ञा ही, हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो करात. कोणें जोर आपल्या इश्टा पासत आपलो जीव दिलो हाचे परस व्हडलो मोग ना. हांव फरमायतां तें तुमी करशात जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट. हे फुडें हांव तुमकां चाकोर म्हणचो ना, कित्याक आपलो दोनी कितें करता तें चाकोर नकळो. पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटा, कित्याक म्हज्या बापा कडचें हांवें आयकलां तितलें हांवें तुमकां कळयलां. तुमी म्हाका विचून काडूंक ना, पूण हांवें तुमकां विचून काडल्यात आनी ह्या पासत तुमकां नेमल्यात की तुमी वेचें आनी फळां दिवचीं, तोखतात तसलीं फळां. अशें म्हजें नांवी बापा कडेन तुमी मागतात तितलेंय तो तुमकां दितलो. जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान हें. मोगाळ भयणी भावांनो, नोवेनाच्या दुसऱ्या दिसाक आमी आसा आनी आयज एक सोबीत विशय आमी गुंतून हाडला. कुटुंबीक जिवितान आसलेलो मोगाचो तेवो सोदून काडून आमचे शिराव. आनी आयज केरीत भाशेन आमी काजारी जोडप्यां बसत मागता. एक चेडो आनी एक चेडू सांगाती येवन लोक संस्कारा उदेशी एक कुटुंब घडटात. लोग्नीक जिवितां मोगाचे बुन्यादीर तें आमी बांदता आनी ह्याच मोगान तें जिवंक आवडेता. एका लोग्नीक जिवितान एक घोव आनी बायल एकामेकाचो मोग करूंक शिकतात. तीं दोगांय दोग जाणां आसलीं तीं एकूच जातात. पूण तीं दोग जाणां एक जातात तेन्ना आपलें खासगी खाशेलेपण तीं विसरनात. एक जावप एका दिसाचो हें कार्य न्हय, एका दिसाचो प्रयत्न न्हय, पूण ती एक लांबदीक तयारी. आमी म्हणलोलें आयकलां आसतलें, अ वेडींग लास्ट फॉर 1 डे
but a marriage is a lifelong commitment. एकूच जावप म्हणल्यार एकामेकाचो मोग करप, एकामेकाक मानान लेखप, एकामेकाच्या सुखांत तशेंच दुखांत वांटो घेवप, आनी त्या वून वते म्हणल्यार निसुवातीपणान जियोवप. आनी अशे तरेन आमी आमचें लोग्नीक जिवीत केलें जाल्यार आमचो दर एक कुटूंब मोगाचो कुटूंब जावंक पावतलो. आनी हेच दिशेन आमचो कुटूंब एक मोगाचो कुटूंब करूंक पावल मारतना आमकां व्हडल्यांतो व्हड देखीवन गोराबो म्हणल्यार तो नाजारेतचो पवित्र कुटूंब. हो नाजारेतचो कुटूंब आमच्या दर एकल्याच्या कुटुंबाक एक सोपून नमुनो. दर एका कुटुंबाच्या वांगड्यान कशे तरेन एकामेका कडेन वागचें, कशे तरेन जियोवचें तें आमकां ह्या कुटुंबान बेस बरें दाखयलां. ह्या कुटुंबांत एकवट, एकचार, दुसऱ्याचो हुस्को आमी पळयता. एकूच उदाहरण आमी घेवया. जेजू जेरुजाल्यांत देव मंदिरांत फाटीं रावलो तेन्ना जुजे आनी मारिया जेजूचो मोग आसलो देखून 3 दिसाची वाट चलून जेरुजाल्यांत परतून वेतात ताची सोद करूंक. आनी जेन्ना जेजू तांकां मेळटा तेन्ना तीं खुशाल जातात आनी समाधान जातात. असलोच मोग आमी आमच्या कुटुंबाच्या वांगडा सोवें दाखोळ करूंक जाय. देवाचें उतर आयच्या दिसा मोगाचेर लक्ष घालता. मोग सगल्या संबंदाची बुन्याद. मोग जर ना जाल्यार खंयची इश्टागोत, सोयरीगोत वो संबंद तुटून पडटलो. आयच्या पयल्या वाचपान भाग्योन जुआंव आपले पयले चिटीन देव म्हणल्यार मोग हें आमकां तावें करता. तो फुडें म्हणटा, जो कोण मोग करता तो देवा तावन आयला आनी तो देवाक वळखता. आनी होच मोग आमी दुसऱ्यांक दाखोवंक तो आमकां उलो करता. मोग देवा तावन आयला आनी होच मोग देवान आपल्या पुताक, एकल्याच पुताक संवसारान धाडून दाखयलो. दुसऱ्याचो मोग करप म्हणल्यार एकामेकाच्या जिवितांत वांटेकार जावप, एकामेकाक मोगसणें दिवप आनी तशेंच घेवप, एकामेकाक उर्बा आनी स्फूर्ती दिवप आनी एकामेकाक काल्तिकायेन एकामेकाची सेवा चाकरी करप. शुभ वर्तमानान जेजू आख्खी सुमूत एकाच आज्ञांत आटापता. तो म्हणटा, हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो मोग करात. देवाचे येवजणे प्रमाणे जेजू संवसारांत आयलो आनी कुर्साच्या पलंगार आपलो जीव दिवन हो मोग, देवाचो मोग ताणें सोपुर्नायेन आमकां दाखोळ केलो. हो व्हडल्यांतलो व्हडलो मोग. जेजू असलो मोग आपल्या शिसांक आनी दर एका आमकां ताच्या फाटल्या शिकयता आनी ह्याच मोगान आमच्या दुसऱ्यांक तो विंगोवंक आमकां आमंत्रण करता. देव आमचो एक सारको सगल्यांचो मोग करता, पूण आमी देवाचो कितलो मोग करता काय? आमचो संबंद देवा कडेन कितलो घट आसा काय? हो मोग जेजून आपल्या मुण्यारपणान समाजान भायर आलोल्यांक, समाजाचे देगेर आसतल्यांक उक्तो करून दाखयलो. ताणें आमचो मोग केलो आनी ताकाच लागून ताचीच देख घेवन तेच भाशेन आमी करूंक तो आमकां आयज उलो मारता. हो मोग दुसऱ्यांक दाखोवंक आनी तोच आमच्या जिवितांत भोव करून आमच्या कुटुंबीक जिवितांत अणभवूंक हांव तुमच्या मुखार 3 मुद्दे दवरतां. पयले सुवातेर एकामेकाक रेस्पेत मान दियात. भाग्योन पावलू रोमकाराक बरोवन 12वो आवेस व 10वे वळीन अशें म्हणटा, खोरी भाव भयण म्हूण मोयपासान एकामेकाची अपुरबाय करून दाखयात. आपणा परस चड दुसऱ्याक मान दियात. दुसऱ्याक मान दिवप म्हणल्यार दुसऱ्याचें व्हरतेपण ओळखून घेवन ताका बरे भाशेन लेखप. दर एक मनीस देवाची चोडा मोगाची आनी उत्तम रचना हें आमी समजूंक जाय आनी त्याच खातीर आमच्या कुटुंबाच्या दर एका वांगड्याक फावो तो मान आनी रेस्पेद आमी दिवंक जाय
आनी तेंच करूंक आमकां हो पयलो मुद्दो हांव तुमच्या मुखार दवरतां. दर एका कुटुंबाच्या वांगड्याक तुमच्या घरांत आसलेल्यांक ल्हानांक तशेंच व्हडांक मानान आनी रेस्पेतान लेखची. दुसरे सुवातेर एकामेकाक मानून घेयात. भाग्योन पावलू रोमकाराक बरयलेले चिटीन 15व आवेसवोर 7वे वळीन म्हणटा, जशें क्रिस्तान तुमकां मोयपासान लागीं हाडल्यात तशेंच देवाक मोहिमा दिवचे पासत तुमी एकामेकाताय मोयपाशी जायात. खरेपणी आमी दुसऱ्याचो मोग कोत्ता जाल्यार आमी दुसऱ्याक आसा तसो मानून घेतल्या. आमी ताका आमकां जाय ते भाशेन वागूंक वो जिवंक बोळ करची ना. आनी जेन्ना आमी दुसऱ्याक आसा ते भाशेन मानून घेता तेन्नाच की आमी खऱ्यांनीच त्या मनशाचो मोग करता म्हूण दाखोळ कोत्ता. तर आयच्या दिसा आयचें देवाचें उतर आमच्या दर एका कुटुंबाच्या वांगड्याक आसा तसो मानून घेवंक उलो करता. आनी तिसरे सुवातेर एकामेकाक भोगसणें दियात. भाग्योन पावलू कोलोस्काराक बरयलेले चिटीन 3रो आवेसवोर 13वे वळींत अशें म्हणटा, दुसऱ्याचेर घारांनी घालूंक निमीत आसल्यार तुमी एकामेकाक सोंसूंक जाय आनी भोगसूंक जाय. सुमयान तुमकां भोगशिल्ल्यान तशेंच तुमी एकामेकाक भोगसात. भोगसण्याची उत्तम देख जेजून कुर्साच्या पोलंगार रावन आमकां दाखयली. जेजूक कुर्सार खेळायलोल्यांक आपणाक कुर्सार खेळायलोल्यांक ताणें भोगशिलें. जेजू म्हणटा, बापा तांकां बोगोस कित्याक ते नकलोर ते कितें करतात ते. हीच जेजूची देख आमी घेवया. आमच्या जिवितांत आमी भोगसण्याची मनशां जावया. जायते फावटी आमी म्हणटलीं ताका भोगसणें फावो न्हय. भोगसणें ताणें आमचेशी येवन भोगसणें मागूंक जाय. भोगसणें दिवप आनी घेवप हें आमच्या मनीस सैमांत आमी शिकूंक जाय. कित्याक भाग्योन पावलू कोरिंतकाराक बरयलेले पयले चिटीन अशें म्हणटा, प्रिती मोग कसलेंच वायट मनांत दवरिना. जेन्ना आमी दुसऱ्याचो खरेपणी मोग कोत्ता जाल्यार तें आमी आमचे भोगसणेचे वागणुकेंतल्यान दाखोळ कोत्तले. कुटुंबीक जिवितान मोग खूब गरजेचो. कारण दर एक कुटूंब मोगाचे बुन्यादीर आमी बांदता आनी हेंच कुटुंबीक जिविताचें व्हडें आमी मोगान ताणटा. तर आमच्या कुटुंबान घोवान बायलेन सुनेन सासूमायन आवय बापायन भुरग्यांनी एकामेकाक मानान लेखूंक मान रेस्पेद एकामेकाक दिवंक आनी चुकतात तेन्ना एकामेकाक भोगसणें दिवंक आनी घेवंक आनी आमचो दर एकल्याचो कुटुंबान आसलेलो हो मोगाचो तेवो सोदून काडूंक ह्या थोड्याच वेळान हाजीर जातल्या आल्तरार हाजीर जातल्या जेजूक आमचेशी राव म्हूण प्रार्थना करुया.
सगळे आमी उबी रावुया आनी वेळार जी लग्न जाल्लीं आसात ती करून दादलो आनी बायल सांगाती आसात ओ कोरकार घडी परदेसान आसा बायल एकटीच आसा आनी तुमच्या सांगात्याचो उडगास करून तांकां मनान धरून ह्या वेळार ह्यो बासावण्यो ज्यो तुमी तुमच्या लग्ना दिसाक दिल्ल्यो त्यो आमी नव्यान थिरावया. तुमी लग्न संस्कार जोडलेलो त्या दिसाचो उडगास करचो. आल्तारा मुखार तुमी आसल्यात आनीच ह्याच जेजू मुखार एकामेकाक तुमी ही बासावणी दिल्ली कबलात घेतली. ती वेळार परतून आमी ती रावया. मोगाच्या इश्टानो, पवित्र सभे उजेर तुमी एकामेकाक दिल्ली कबलात सर्वेस्परान तुमचेर आपलो शिक्को मारून तीर खेळ्ळी. ह्या तुमच्या मोगार क्रिस्तान भरपूर आपलो आशिर्वाद घातलो. बावतिजमान ताणें तुमकां पवित्र केल्ली आनी लग्न संस्कारांत एकामेकाक मरोपर्यान विस्वाशी रावंक आनी लग्नाचे हेर सगळे कायदे पाळूंक ह्या खेरीत संस्कारान ताणें तुमकां लग्नीक जिविताच्या ह्या वर्सांनी देण्यांनी भरल्यात आनी गोठाय दिल्या. ह्या पासत ह्या वेळार तुमी घेतिल्ली बासावणी आणून पवित्र सभेचेर नव्यान एक फावट ही बासावणी मेथी रावया. गोबायलां आसात तांणी हो जबाब दिवचो. होय, हांव भास दिता. तुमी पती आनी पतीन कशी सुखान तशें दुखान पिडेंत तशें भलायकेन एकामेकाक विस्वाशी रावतली आनी सगळ्या तुमच्या जिवितान एकामेकाचो मोग करतली आनी मनान लेखतली म्हूण तुमी भास दिलेली. ही भास तुमी पाळटात आनी पाळटल्यात म्हूण तुमी ह्या वेळार भास दितात. सुखान तशें दुखान पिडेंत तशें भलायकेन एकामेकाक विस्वाशी रावतली आनी तुमच्या सगळ्या जिवितान एकामेकाचो मोग करतली आनी एकामेकाक मनान लेखतली म्हूण तुमी भास दिलेली. ही भास आयज तुमी थिरायतात. तुमी पवित्र सभे उजेर एकामेकाक दिल्ली ती कबलात सर्वेस्परान आपल्या दोयाळपणान ती मानून घेतलेली आनी तुमकां ह्या संस्कारांतल्यान तीर करून तुमकां आपल्या आशिर्वादान भरलेली. आयज हीच बासावणी नव्यान तुमच्या काळजा मनार हाडून तुमच्या सांगात्या सांगाता ही तुमी मानून घेतल्या. जे पवित्र सभे उजेर ते घडयेक उचारलेले तेच हातून आयज तुमचे पासत म्हणटा जे देवान जोडलां ते मनशान मोडूं नये.
हे वेळार आमची किरीत मागणी त्याच आमच्या देवा मुखार आमी दवरुया. तुमी म्हजो ताळो आयकतली आनी असो एकूच हिण जातलो आनी एकूच गवळी. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी लग्नीक जिविताक तयार जातल्या जोडप्यांक जेजू बऱ्या गवळ्याची वळख दितना जेजू आनी पवित्र सभे मदें आसलेल्या सोरीगोटीचो आनी एकचाराचो अनुभव दिवंक आनी ह्या अनुभवान गिरेस्त जावंक शिकोवंक आनी दुबावाच्या पातकान फुटून पडलेल्या गोराब्यांक एकूच नीत हिंडाची आनी गवळ्याची शिकवण दिवंक तांकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे करता तुका. जेजू म्हणटा म्हजी उतरां तुमचे सभे रावतीच जाल्यार तुमकां जाय तें मागात आनी तुमकां तें घडटलें. आमच्या क्रिस्ती कुटुंबांनी देवाच्या उतराक पयलो वयलो जागो दिवन आपले जिवीत देवाच्या उतरा प्रमाणे जिवन आनी मागण्यांतल्यान देवा थंय गोड संबोवन सांबाळून देवाचो सुभ आशिर्वाद आनी देणी मेळून घेवंक देवाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे करता तुका. सोम्याचे शिकवणे प्रमाणे तांच्यो चुकी दाखोवंक आनी तांकां बूद दिवंक बरे देखी वरवीं काडटात. सगळ्या क्रिस्ती आवय बापायनी आपल्या भुरग्यांक सोम्याचे शिकवणे प्रमाणे वयर काडटना तांकां बरे भलायकेन सांबाळूंक आनी वेळा वेळा प्रमाणे आपल्या भुरग्यांक भार घेवन देखी वयर काडूंक बापाचो आदार मागुया. बोधवार बापा आमची किरीत मागणी वेळा तुझ्या मुखार आमी दवरल्यान तुज्या उदारपणाने आमची मागणी तूं आयक त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. धनावेदीचे दवरतना आमी गायन घेवया C23 माल वर्धनाचो. म्हज्या भयणी बाबांनी आमचे बलिदान सर पदवेदा देवा बापाक मानता तसलें जाव म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आमच्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नेके पवित्र सभेच्या देवाक सभेच पर मारून घेवं. कोणवड्या बापा काल त्या दुलोब मेंढऱ्याक तुज्या भोव मोगाळ पुताक निश्ठुरायेन आमी कुर्सार मारलो पूण ताणें मोगान आपणाक मारूंक दिलो आनी देखून
तुवें ताका मोहिमेन पुनर्जिवंत केलोय. मरपर्यंत ताणें दाखयल्ल्या मोगाचो योद्न आमी तुका भक्तीन समर्पीत आहां आनी ताचे बरोबर आमकांय मोगाची जिवी बोली कर म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोबी आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवीदार आनी सासणाचे देवा सर्व काळी आनी सर्व धाय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या सोनेकल्याच्या फायद्याचो पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाकाणणी वर्त्या दोबाच्यान आमी करची कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली आमचे खातीर तो आपलें अर्पण करीत आसा तोच आमचो शराती जावन तुजे मुखार सदांच आमची राखण करता. एकदां बोली जावन मारलेलो आनीक तो मरो ना पूण सासणाक आसा जिवो देखून पासकांच्या संतोशाच्या नदार उलासता सगळो संवसार आनी स्वर्गीचे सर्व दलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. बाबा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोड तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण ससुकवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पची. तेच पुणी जेवण जातच ताणें काच घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनातलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काळज नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत पातकाचे मोगसोनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनच्या पासत तें वारो दिलें हें म्हज्या उगडासाक कुळात. Bavarta's a good Porgotumia. Sumia Jesu ami ondo kata ani ikasit lepieta. Itle partito vuelo adesso ami tuje moron porgota. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणान उदगास करता आनी अजिवीत आसूं आनी सडवणीची काळज तुका समर्पीत आहा
तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुळान रगत शेवतेल्या मा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडगास कर. फ्रांसीस आमच्या बागीवन बापा, फिलिप नेर आमच्या गोवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंस धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणाची काकृत कर. तांकां तुजे इश्ट्या कुडीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पुरसुलीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची ह्या वेदी भोंवतणी आज एकठांय जाल्ल्या सगल्या ह्या भाव भयणाची दया कर म्हूण आमी मागता. आनी खेरीतपणी आयज ह्या दिनवासणेचें बलिदान भेटयता ग्रेगरी आनी हेलन डिसोजा तांचेर तुजो खेरीत आशिर्वाद घाल म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाचे माये सांगाती बागेन जुजे तुजे पोथी बागेन जुजे वास बागेन फ्रांसीस शावेळ पदवासो बागेन तांतन बागेन दोम दुथा आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदोनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सदभंडारान जेजून आमकां शिकयल्या तीच आज्ञा मनान दवरून ताणेंच आमकां शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन आमी म्हणुया. आमचे बापा सगळीच्या तुजें नांव पवित्र जा, तुजें राज आमकां येवं, तुजे कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जा. आमचो दिसपटो गिरायक आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां कर आनी आमकां ताणें पडोवंक दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. जी लग्न जाल्लीं आसात तांणी ह्या वेळार दिमी घालची. गो बायलां जीं कोण आसात तांणीच दिमी घालची. पवित्र बापा सगळे सृश्टीच्या रचणारा दादलो आनी बायल करून मनशाक तुवें तुज्या सारक्याचो रचलोय आनी तांच्या एकवटाचेर तुजो भरपूर आशिर्वाद घालोय. लग्न संस्कारांत एकठवलेले ह्या सगल्या व्हंकले पासत बायले पासत आमी लीनपणी हे मागणी करता. तांचेर बापा आनी तांच्या जिविताच्या सांगात्याचेर तुजो शुभ आशिर्वाद देव. हे परी लग्न बेसान ती भितर सरल्यान हो बेस ती संतोशान सांगाती जियो. भुरगीं बाळांनी जायत्यांक तुवें सफळ केलें. तांचें कुटुंब तुवें नेटयलें आनी पवित्र सभेन तांकां तेंपण दिलां. बापा सुखान ती तुका वाखाणू दुखान तुका उलो मारूं वावरान तूं आदार दिवंक लागींच आसाय म्हूण तांकां संतोश भोगूं आनी तांच्या गरजांनी बार उळू करूंक तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण तांकां कळूं. बाबा त्याच्या जोम्यान ती तुका प्रार्थना करूं. मनशा मदें सदां आनी सगळे सुवातेर ती तुका साक्षी दिवं आनी शांती समाधान जाय ती वर्सां ह्या संवसारांत सांगाती तेंच्यो हांगा तांचे भोंवतणी एकठांय आसलेल्या इश्टां बरोबर सर्गीच्या राजान तुजें सूख भोगूंक पाव. क्रिस्ता आमच्या समिया वरवीं उबी रावया. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुधांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावाताचेर दिश्ट घाल
आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक सुम्याची शांती सदां खाल तुमचे सोबी आसूं. खुशालकायेन एकामेकाक शांती दिया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूट कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूट कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शरी संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शरीच्या जेवणान वांटो घेवंक आमकां आपयल्यांत आनी एकठांयल्यांत ती सगळीं आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे तरेचें म्हाका पावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजू, बो पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रोगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या पोरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सोरशिल्लो कोडसोरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका. आमेन. वर्सांनीचो उणो. D44. Gorzanico undo Pordesanto so amcia calzaco Jesodaka zatungira samso Tu cevire amcia civunoso Tum surgici Gorzanico undo Pordesanto so amcia calzaco Jesodaka zatungira samso Tu cevire amcia civunoso Ek famil, ek pai, tuci burgi ami Ek familice, ami sade O sonata, tucia mezanzo Gan sorgico, undo amce ame Ek famil, ek pai, tuci burgi ami Ek familice, ami sade O sonata, tucia mezanzo Gan sorgico, undo amce ame Gele tuci, andargazanci Che le tuci andare
सगळी सोरगीचो मुंडो आमचे आवडे प्रार्थूया. प्रेदेच्या बापा पेद्रूक बगसून जेजून ताचे लागीं फकत मोगाची गोवाय मागली आनी मोगान आपल्या मेंढरा शेळ्यांची जतन घेवंक फरमायलें. आमची पातकां दोयाळ काळजान बगसून आमी ह्या जेवणान आनी ह्या जेवणांत आमकां आपोवन मोगाची गोवाय दिवंक जेजू आमकां आज्ञा करता. कुशेन आमी सभे माजार ही गोवाय दिवच्याक आयच्या दिसा ह्या सातोड्यांत आमच्या घरांत आनी वाड्यांत आनी जुंय जुंय पेऱ्याक आमची गरज आसा थंय खालतिकायेन दुसऱ्यांची चाकरी करूंक आनी उदार मनान तांच्या गरजांक पावूंक आमी निचय करता. जेजूच्या कुडी रोगताच्या बळान आमी तो पाडोशेकोर क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं मातशें बसया.
बाबयणानो आयज आमी काळजंतान देव बरें करूं म्हणटा दियाक्न मोविन डिकोस्टा हांकां ताणें आयज आमच्या सांगाता येवन हे आमचें आमंत्रण स्विकारून देवाचे उतर परगटूंक तांणी आमकां आदार केलो देखून आनी खेरीत भाशेन कुटुंबांनी आमी मोगाचो तेवस सोदूंक देवाच्या उतराच्या उजवाडान आमकां मार्गदर्शन दिलें तांकां देव बरें करूं म्हणटा आनी देवान तांचेर कितें आशिर्वाद घालचो आनीक फुडलीं तांचीं पावलां याज्ञीकपणाचे मागणी घेवंक फुडलीं पावलां मारतना सगलीं देणी आनी कृपा तांकां फावो जावची. आजची मांडावळ केल्या विठ्ठलदास समुदाय मायदे दिवस आनी सांत लॉरेन्स ह्यो दोनूय समुदायांनी तांकां आमी काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. फाल्यांच्या नोवेनाची मांडावळ करूंक चोपडे समुदाय. येता त्या थराक आमची परोब ह्या पुर्बे वयर 2 मिसां आसतलीं. पयली मीस सकाळीं 7 वाजता आनी परबेचे मीस सकाळीं 9:30 वाजता. दोनूय मिसाची मांडावळ करूंक पॅरिश पास्टल कावन्सील. गेल्या आयताराचें कलेक्शन जालें 16,160 रुपया. ह्या सुमारान डोनेशन दिवन आदार केला बऱ्या मागप्यान 3,000 तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. ह्या सुमारान खेरीत मिसां आसात. सोमार 2 तारखेर सकाळीं क्रिस्तालीन फेर्नांडीसाचें पयले वर्साचो उडगास. मंगळार 3 तारखेर परपेत लिओना फेर्नांडीस हाचे पयले वर्साचो उडगास. बुधवारा दीस बेनिदितो फेर्नांडीस पयले वर्साचो उडगास. 5वेर ब्रेस्तारा दीस क्लाउदिना डिसूजा पयले वर्साचो उडगास. सोनवारा दीस 7 तारखेर रोनाल्ड डिसूजा हाच्या पयले वर्साचो उडगास. बाबायनानो लोक सांगला आमचो गांवचो पूत रेव्हरंड फादर एल्विसन फेर्नांडीस ताणें याज्ञीकपणाची मागणी घेतल्या आनीक खेरीतपणी देवाक दिन वाचून तो हे पवित्र मिसाचें बलिदान भेटयतलो. 3 तारखेर सकाळीं 10:30 वाजता आमच्या फिरगोजेर हे मीस तो भेटयतलो. तुमकां सगल्यांक खेरीत ताणें आमंत्रण केलां. तुमी सगल्यांनी येवचें कित्याक तुमचोच गांवचो पूत आनी मागणी घेवन एक भाग हे फिरगोजेक फावो जाला. हे देवाक दिन वाचूंक ताच्या सांगता आमी ह्या बलिदानांत हाजीर जावंक वावुरचें. मिसाची डायरी आयिल्ली आसा. वर्साची मिसां स्पेशल बर्थडेज आनी एनिवर्सरीज आदी फुडें तुमी बरोवच्यो. हेर दुसरी जी मिसां आसात ती फकत 1 म्हयनो आदीं आमी घेतल्या. आशिर्वाद घेवंक उबी रावया. फाल्यां आयतार जांकां नोवेनान वांटो घेवंक घडोना तांचे खातीर सकाळीं मीस आसतली 7 वरांचेर. जाता तेणी उदीक करून ह्या नोवेनाच्या मिसांत सांजेर वांटो घेवचो. कोणाक घडोना काम आसा वावराक वचूंक जाय तांणी सकाळीं 7 मिसाक येवचें. जिविताचो प्रकाश आनी डेली फ्लॅश आयिल्ले आसात. तुवें तयार करून दवरल्यात. फुडाऱ्यांनी तुमी तुमच्यो प्रती घेवन वच्यो. सर्वीस फोर तुमचे सवय आसूं.
सर्व पदवेदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. कुटुंबान आसलेलो मोगाचो तेवो सोदूंक वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. Unissão não te passou. Jesus.
क्रिस्तान बसाना ते आमकां फावो जावच्या आमेन. शेवटाक आमी गायन घेवया T23 माये काकू तीन गे बोललोले.